Welcome to the Garden of Glory. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची धोबाजीक परब समारंभता. हे समारंभणेचो विशय वचात भोव पवित्र त्रित्वेचे वळखीन आनी मोगान वाडात. पवित्र त्रित्वी म्हळ्यार देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. एक देव पूण तेग जोण. वावर वेगळो पूण वावर सांगातान जाता. देव बाप आमचो रचणार, देव पूत आमचो सोडवणदार आनी देव पवित्र आत्मो आमचो वाट दाखोवणार, सांबाळणार आनी आमकां भाग्यवंतपणाक आधार दिवपी. ही आमची मुळावी दोतोन आनी हो एक गूट. आनी हो गूट आमी भावार्थान मानून घेता. आयज ही परब आमी समारंभतना भोव पवित्र त्रित्वेचे वळखीन आनी मोगान वाडूंक आमकां आपोवणें आसा. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी दर दिसा भोव पवित्र त्रित्वेचे वळखीन वाडत वचूंक आनी क्रिस्ती मोगाचे नमुने जावंक मागुया. सोम्या जेजू, आमी देवाचे अपोरबायेची रचना. देवान आमकां आपल्या सारक्याची आनी रुपाची रचल्यांत, पूण जायते फावटी देवाचे अपोरबायेची कशी आमी जियोंक चुकल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता जेजू, तुज्या कोश्टा मोरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयल्यांत, पूण पातकां मेकळें आमचें जिवीत सांबाळूंक आनी सर्गी राज्याचे दिशेन आमचीं पावलां मारूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या जेजू, दर दिसा पवित्रपणाचो रस्तो चलूंक आनी भाग्यवंतपण जोडूंक आमकां आपोवणें आसा. जायते पावटी आमी पवित्रतायेचें जिवीत नाकारलां आनी संवसारी मोना प्रमाणें जियेल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. पयल्या वाचपांत जाणवाय देवाची पयली रचना आनी तिचे उद्देशी देवान हेर सगळें रचलां म्हूण ठावें जाता. ह्या पुस्तकाचो बरोयणार जाणवाय कितें आनी तिचो ओरोंब कितें तें स्पश्ट करता. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो पवित्र त्रित्वेचें कार्य आमचे मुखार दवरता. बापान आमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं मानवलोलीं केल्यांत आनी आमकां सोडयल्यांत आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां आपल्या मोगान भरल्यांत म्हूण सांगता. शुभ वर्तमानांत जेजू आपणा आनी बापा मदें आसलेलो संबंद दाखयता. भाग्यवंत जो हांव बाप आनी पूत पाटयतलो त्या पवित्र आत्म्याची खबर आमकां सांगता. तर आमी चितान आयकुया. मोडण्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपल्यो येवजणो सुरू करतना सगळ्यो वस्तू रचचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रचल्या. सुरवातेक थावन प्रितूम रचून येवचे आदीं काळा युगा थावन हांव थीर आसलीं. सोमदीर आजून नासलो, घोसघोशीत उदकाच्यो जोरी आजून फुटूंक नासल्यो, पूण हांव जल्मोलीं. पर्वत बसोवचे आदीं, दोंगर घोडचे आदीं हांव जल्माक आयलीं. ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराच्या धुल्ल्याचे पयले धातू करचे आदीं हांव जल्मोलीं. ताणें अंतराळ थिरायलें तेन्ना हांव थंय आसलीं. जेन्ना ताणें
सोमदिराक आटो घालो आनी वयलीं कुपां जमयलीं आनी सोमदिराच्यो जोरी फुटोवच्यो केल्यो. जेन्ना दर्याक शिमो घाल्यो आनी शिमा भायर वचून जावंक फॉर्मायलें आनी प्रितुमेची बुनयाद घाली, तेन्ना एका हुशार ओस्तादा पोरी हांव ताच्या सांगाता आसलीं. दिसपट्टी ताका संतोश भरीत करतालीं. सगळो वेळ ताचे मुखार खेळटालीं. ताणें रचलेल्या संवसारांत खेळटालीं. मनशांच्या पुता धुवा मदें आसूंक हांव मुरगोडटालीं. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मळब तुज्या हातांचें काम. हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायिल्ल्या चंद्रा नखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तोरी आसतना तुवें ताका देवदुतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रचनांचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजा पोरयान, हेणे तेणें उबतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोलीं दर्यांतलीं मासलीं सगळेंच ताचे आधीन केलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसांव त्या कुरपेच्या भेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण भरवंसो धरून आमी मुरगोडटाव. तितलेंच न्हय, दुमाळ्या मदेंय आमी मुरगोडटाव. कित्याक दुमाळ्या थावन सोंसणीकाय उपजता. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं भरवंसो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां वळख मेळ्ळ्या. भरवंसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतर हें. उद्गार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात,
पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. कित्याक तो आपल्या पोदोरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी भोव पवित्र त्रित्वेचे देखीन पोरजेमध्ये सहभागिलीपण आनी क्रिस्ती मोगाचो संबंद बांदून हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचें बरें चिंतून पोरजेमध्ये एकचार बांदून हाडूंक आनी देवाच्या मोना प्रमाणें वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सोमेस्तांनी दर दिसा भोव पवित्र त्रित्वेचे वळखीन आनी मोगान वाडोत वचूंक आनी दुस्मानकायेचीं दुर्गां मोडून एकोटान जिवन सगळ्यांक सांगाता घेवन आमकां दिलोले मिसांव शार्ती पावूंक बापाचो आदार मागुया. कोश्टवतल्या मनशा कुळाक, सांडलोल्यांक, निराशीपणांत बुडलोल्यांक, पिडेस्तांक आनी खंती दुखींत आसलोल्यांक त्रिएक देवाची कृपा आनी घोटाय मागुया. देवाची दयाळाय. रोमकारांक पत्र अवेसोर 5 ओळी 2 हें आमकां मेळटा. नियाळाक आधार. बाप, पूत, पवित्र आत्मो एक देव, पूण तेग जोण. पवित्र सोबेच्या भावार्थाची बुन्याद आत्मीक एकचाराचो समुदाय. आयज खेरीत भाशेन आमी ह्या भोव पवित्र त्रित्वेची परब समोरमता. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्म्याची दयाळाय आमचे थंय सदांच आसा. पवित्र आत्म्या वरवीं आमी सगळीं एक जाता. आमी देवाची रचना, ताची दयाळाय कळयता. देवाची दयाळाय आमकां एक फुंक्या देणें जें आमकां फावो केलां. भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलोलीं केल्यांत. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा लागीं आमी शांतीन जियेता. तर आमी आतां अनुभवल्या ती देवाची दयाळाय ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावयल्यान आनी ताकाच लागून देवाची मोहिमा आमकां मेळटली म्हूण भरवंसो धरून आमी मुरगोडटा. आयच्या जिवितांत
देवाची दयाळाय एकदम गरजेची, कित्याक आमी तर दुसऱ्या सोबेन दयाळ जायत जाल्यार आमी देवाची मानवलोलीं जातोलीं. तर ही दयाळाय केन्ना आमकां फावो जाता? होय, मिसाच्या बलिदानांत. जेन्ना आमी हे पृथ्वीचें पवित्र जिवीत मिसांत समोर ओंपता तेन्ना ही ताची दयाळाय काकूत आनी मोग मनशा कोळाक फावो जाता. मिसाच्या शेवटाक शांतीन वचून येवंक ही दयाळाय काकूत आनी मोग दुसऱ्यांक वांटूंक याज्ञीक आपले पोरजेक ह्याच भरवशान घरा धाडटा. सर्गींच्या बापा, भोव पवित्र त्रित्वेची परब आमी आयज समोर ओंपतना आमी तुजेच भाशेन तुजी दयाळाय तुजो मोग सगळ्यांक फांकूंक भावार्थ्याचे यात्रेंत वांटो घेवंक भरवशान चलूंक वावरूंक तुज्याच एकवटांत आमी एक जायशीं कोर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.